गोंयचें मळब लजेलां चंद्र वयर सरला आनी सायडींतल्यान कसिनोच्यो लायटी चकचकीत गोंयच्या मळबाचेर आपले दृश्य दाखयतात. आमच्या मुखार आसा बाब मायकल लोबो. ताका कसलेंच इंट्रोडक्शन नाका. गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीच्या काळजांतलो तो आमदार आनी आज गोंय निवळ करून निवळ दवरपाक ताणें आपलो पुढाकार घेतला. चल आज ह्या गोंयकाराक एक 4 प्रश्न विचारया. हे प्रश्न आज हांव इंग्लिशानूय विचारतलों आनी कोंकणीनूय विचारतलों. आज गोंयान कितें जालां? तूं बार्देसचो, तूं साश्टीचो, तूं ह्या वाड्या वयलो, तूं त्या वाड्या वयलो, तूं मराठीवादी, तूं कोंकणीवादी. आमी फक्त डिविजन करून गोंयान आज बसल्यात. एकूच गोश्ट आज गोंयकाराक समज युनायट करतात जाल्यार ती आमची इंग्लीश भास. म्हणून कोंकणी आनी इंग्लिशींतल्यान हांव तांकां आज एक 4 प्रश्न विचारूंक सोदतां. मायकल बाब, वेलकम. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. पयलो प्रश्न. इलेक्शन पयरूच घडलें, जिल्ला परिशद. हांव तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक 10 जाणांक समज विचारलें, ते सगळे म्हाका सांगपा लागले 30 जाण खांबे एकठांय जाल्यात आनी घर 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 भोंवतात काँग्रेसी खातीर. आनी आमचो आमदार घरा कडेन बसून हें इलेक्शन डायरेक्ट करूंक सोदता. इलेक्शनाचो रिजल्ट कोणाकूच खबर नासता. पूण ह्या इलेक्शनाक कितें तरी तुज्या तकलेन आशिल्लें. देर वॉज अ थॉट प्रोसेस दॅट यू वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम दीस इलेक्शन्स. हाजेर तुमी कितें म्हणटा? जिल्हा पंचायत इलेक्शन जे मार्चाक जावपाक आसलें ते पॅन्डेमिका खातीर फुडें गेले. फुडें वयतना वेगवेगळे प्रश्न गोंयकारा मुखार येयले. पॅन्डेमिकानसून कसो भायर येवप, आपलो धंदो कसो चालू करप, वेगवेगळे इश्यू आसले. ते इश्यूआंनी आनिकूय इश्यू एड जाले आनी ते पॉलिटिकल इश्यू जाले. गोंयचे इश्यू आनी पॉलिटिकल इश्यू टुगेदर जाले. हितून कांय पॉलिटिकल आमचे कलंगुटान जे उमेदवार म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक बसोंक सोदता तेंकां दिसलें की खंय तरी आपूण हेचेर हे प्रश्न घेवन फुडें वचत जाल्यार आपूण जितो जातलो म्हणून, आपूण खंय तरी आपल्याक चान्स पडटलो फुडें. तेणी ट्राय केली, आपली प्लॅटफॉर्म काँग्रेसीचे घेतले, ट्राय केली. पूण कोंगुटचो लोक आनी कांदोलीचो लोक, आरपोरा नागवाचो लोक, पोर्राचो लोक, सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आनी इन्क्लुडींग आमचो हिंगा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जे रेज मागोस बीन ती एरिया, ते वाठारांतलो लोक बसून आमच्या वांगडा रावलो. आमच्या वांगडा रावतना तेणी रिजल्टूय दिलो. कलंगुटान फर्स्ट टायम हांवें व्हडलोसो प्रचार करूंक ना. आमची जी टीम आसली, आमचे धाकटे लिडर आसले जे सगळ्या कलंगूट विलेजीन, कांदोली विलेजीन आसा, तेणी फुडाकार घेतलेलो की आमी सीट जिखून हाडटा म्हणून. आनी म्हाका पळोवपाक जाय आसलें आनी म्हाका विश्वास आसलो तेंचेर की ते आमकां जिखून हाडटले म्हणून. सो हांवें ह्या इलेक्शनाक व्हडलेशें कोणाक फोन मारूंक ना, कोणा कडेन वचोंक ना. कित्याक 9 वर्सां जालीं हांव आमदार म्हणून थिंगा काम करता. वेगवेगळे प्रश्न आसले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, आमी प्रयत्न केले, ट्राय केले सॉल्व करपाक. आय हॅव ट्रायड माय लेवल बेस्ट. डिफरंट पीपल हॅव डिफरंट एक्सपेक्टेशन्स that this should be like this, that should be like that. But I have tried my level best to solve the issues and also to beautify the constituency. It's a tourism constituency.
also to give good footpaths to the people and to keep the constituency clean. On daily basis how to remove the waste, treat the waste into energy. हे सगळे आमी काम अशें न्हू की आमी लोकांक सांगले आमी करतले म्हणून, आमी करून दाखयले. सो हेचो रिजल्ट म्हाका झेडपी इलेक्शनाक लोकांनी दिल्लो आहा. ह्याय पयलीं सेकंड टर्माक जेन्ना हांव जिखला तेन्ना म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सिटिजनांनी, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळे आमचे लोक रावता पळय तेंच्यांनी म्हाका हो मोग गेल्या MLA इलेक्शनाक दाखयला आनी आतां झेडपीकूय दाखयला. नो डावट खुबशी वोट ते सायडीनूय गेले, ऑपोजीट सायडीन गेले. ताका डिफरंट रिजन्स आहा. रिजन्स आहा हांव ते इलेक्शनाक बसोंक ना. रिजन्स आहा की थोडे इश्यू आउट ऑफ प्रोपोर्शन दाखयले लोकांक, म्हणजे गोंय काबार जातले अशेंय दाखयले. म्हणजे कांय पॉलिटिशियन आहा तेंच्यांनी फेसबुकार आसूं म्हणजे सोशल मिडियाचो व्यापार करून म्हणजे they have used the social media to show that Goa will be finished. Goa will be finished on the issue of double tracking asu, mole asu, or coal asu. Coalaचे against हांवूय आहा. But at the same time जो आदी कोल येतालो गोंयान तितलो कोल येवन हिंगासून वयचो हेचेर म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराचो ऑब्जेक्शन आसचें ना. जे आदी येतालो पळय तो हांव उलयता केन्ना एक 15 वर्सां पयलीं तेचे वयर इन्क्रीज जावचो ना म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय उतर दिल्ले आहा. आय वील डिक्रीज द कोल बाय 50%. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट. आतां ह्या जितल्याय मोरल ऑफ दीस विक्ट्री ही तूं मोरल कितें धरता की तुजें तूं सकाळच्यान सांज पर्यंत लोकांक सामको मेळून तांचे बरोबर बसता. तुजी एक व्हडपण कितें जाणा, एक गरीब सुद्दां मनीस आयलो आनी तुवें केन्नाच ताका सांगूं ना 5 मिनटां तुजें काम जालें आतां तूं वच म्हणून. तो समज तुजे बरोबर 20 मिनटां सुद्दां थंय समज बसलो तूं ताका केन्नाच सांगना उठून वच. आमी गरीबसाणींसून वयर सरलेले आहा आनी वी नो वॉट इज कमींग अप फ्रॉम द स्क्रॅच ऑफ कमींग अप फ्रॉम द लोवस्ट पर्सन. म्हणजे गरिबांसून तूं जेन्ना वयर सरतना तुका कळटा आनी त्या मनशाक तुवें कितलो इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय, कितले तेजी कामां करपाक जाय, कसो ताका हेल्प करपाक जाय, आउट ऑफ द वे वचून हेल्प करपाक जाय तें आमी जाणा. बिकॉज वी आर कम अप फ्रॉम देर. तें आमी केन्ना विसरोंक पारना. लोक गरिबांसून वयर सरले काय बाकी म्हणजे जो व्हडलो मनीस जालो, पयशेकार जालो, और तेजे कडेन पावर येयलो, पॉलिटिकली बरो व्हडलो जालो जाल्यार तो बारीक लोकांक इसोदता. अशें आमी पळयल्लें आहा खुबशे पॉलिटिशियन, नांवां घेयनासतना सांगता. इवन आमी पंचायत लेवलाचेर तशें पळयल्लें आहा. पूण म्हाका दिसता आमी इसरोंक पारना आमी खंयसून वयर सरल्या पळय तें. आनी ते टायमार तो टायम जो आहलो आमचो जेन्ना आमी थिंगा आहले ते जर तर आमी इसरत जाल्यार म्हाका दिसता इट्स अ टेम्पररी फेज वेर यू आर गोईंग रायट नाव. आनी ती फेज काबार जातली रोखडीच. म्हणजे तुजो टर्म सोंपलो, फुडल्या फावटी तूं जिखून येवंक शकत ना. तूं जर तर तुजें मूळ इसरलो, रूट ते रुटानसून रूख जाले, ते रुटानसून वयर सरतना जर तर आमी व्हडले जाले म्हणून रूख जाले म्हणून आमी इसरप, आमी खंयसून वयर सरले पळय ते जाल्यार म्हाका दिसता तुका बारीक लोक जो आहा तो केन्नाच पावचना न्ही. आनी तांकां वयर काडप हें इम्पॉर्टंट आसता. अशें न्हू की त्या टायमार जो येयलो आनी तुवें ताच्या हातीर कितें दिलें आनी तुजें काम सोंपलें ना. ताका वयर कसो काडप, ताका बारीकसो जो तर जो धंदो घालूंक सोदता ताका हेल्प कसो करप तें इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक बारीकसून बारीक मनीस आयज वयर सरोंक सोदता लायफान. तो कशी तरी हात पांय मारून आपूण मातसो वयल्या लेवलार येवंक सोदता. सो ताका हेल्प करपाची गरज आयज. त्या मनशाक, ते बायलेक, त्या महिलाक हेल्प करूंक जाय. आनी तो हेल्प जर तर तूं करिना जाल्यार तुजें येदें व्हडलें पोजिशन आसून फायदो कितें. इफ आय एम बिकम टुडे समथींग इम्पॉर्टंट पर्सन
whether it is politically important or in business important. If I don't help the poorest and the poor to come up, then it is not worth. माझे लेवल व्हडले जाला पळय ते म्हणजे हांव व्हडलेच मनशा वांगडा बसप काय अशें खुबशे जाण लोक चिंता. पण जो मनीस चिंता ही हॅज लॉस्ट हीज म्हणजे तुजे कावजान कितें आदी आसलें तें सगळें तूं इसरला. म्हणजे तूं कसो वयर सरला तोच इसरला तूं. तें जावंक पारना. आतां तुमी जेन्ना बारीक मनशाचें उलयलां, एक अत्यंत गोंयची गरजेची गरज टॅक्सी. एका सामान्य गोंयकाराचो रथ. त्या रथाचेर हे आमचे नीज गोंयकार आपले पोट भरतात. ह्या टॅक्सी हॅज अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंज. नव्यो टॅक्सी आयल्यो आनी नव्यो टॅक्सी येवन ती बिलां दिवपाक लागले ट्युरिस्टांक. आमचे गोंयकार कितें तोंडान सांगतात, बाबा आतां तूं बाजारान गेलो, नुस्तें कितें, अरे हो वांटो 20 रुपयांचो. आज टॅक्सी ड्रायव्हरान तोंडान आपलो रेट सांगचो पडूंक लागलो. तेन्ना तुवें आज म्हाका लोकां कडल्यान विचारलें तेन्ना कळ्ळां, 20-25 जाणांक विचारलें हांवें. मायकल बाबान सांगिल्लें आमकां की एक रॅशनल मिटर घालतले आनी एक रॅशनल रेट. आमी खुशी, ट्युरिस्टूय खुशी, गोंयय खुशी आनी हो इश्यू काबार जातलो. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें आतां आनी तुमी हो प्रश्न केन्ना सॉल्व करतले? एक गोंयकारांक स्पेशली आमच्या टॅक्सी भावांक सांगूंक सोदता आनी विनंती करता हात जोडून की हो इश्यू सॉल्व जावपाक जाय. हो इश्यू सॉल्व जातलो जाल्यार ताई दोशी वाटेन वचपाक जाय, सरकाराचे वाटेन आनी तेंचेय वाटेन. आनी दोगांयकूय विन विन सिट्युएशन येवपाक जाय. आयज तेंचो कॉम्पिटिटर जो येयल्लो आहा हो गोवा मायल्स रेट 16 दवरल्या तेणें. कित्याक? तो चिंता की हे दुसरे सगळे टॅक्सी आमचे गोंयकार आहा ते आपल्या अंडर येवचे. पण टॅक्सी बिझनस म्हणजे कितें? टॅक्सी बिझनस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आपूण आपले टॅक्सीचो ओनर दोनी आनी आपूण जेन्ना टॅक्सीचो ओनर आपूण आपल्याची जेन्ना टॅक्सी आपणे बँकांसून लोन काडून घेतल्या, आपले थोडे पयशे घातले, भांगार दवरला घाण, ते पयशे काडून आपणे मार्जीन मनी घेतल्या. गरीबांतलो गरीब मनीस म्हणटा हांव. जेन्ना तो एक टॅक्सी घेता तो कितलो त्रास काडटा ते हांव जाणा. आनी तो आपल्या पांयाचेर उबो रावता. आतां तेणें दुसऱ्याच्या अंडर काम कित्याक करचें? वाय ही शूड वर्क अंडर समबडी एल्स एंड बिकम हीज गुलाम? हो म्हाजो प्रश्न. आमच्या सरकाराकूय आनी आख्ख्या गोंयकाराकूय अंडरस्टँड जावपाक की थोडे जाण म्हणटा टॅक्सीवाले चोर म्हणून. टॅक्सीवाले चोर न्हू. सरकारान तांकां म्हणजे सिस्टमान घालूंक ना, ही आमची चूक. तांकां स्टार्टिंगूच तेंची जी रेट नोटिफाय जाल्ली, तेंची एक रेट नोटिफायड आहा, तूं नोटिफिकेशन काड. हें 2006 कितें नोटिफिकेशनचे उलयता हांव, 2005-06. ही रेट जी नोटिफाय जाली ती आयज बसून चलता. 6 आनी 6 or 8 अशें कितें आहा तें नोटिफिकेशन. आनी मागीर रिवायज जाला दिसता 2012 or 13 रिवायज जाला. हें नोटिफिकेशन आयज बसून चलता. 6 जाल्ले, 12 जाल्ले ओ 13 जाल्ले, ती रेट आयज बसून चलता. ती रेट जर तर काडून आमी तांकां मिटर दिल्लो, म्हाका उगडास येता बाब मनोहर पर्रीकर आनी हांव जेन्ना दोगूच जाण बसताले हो विशय येतालोच. केन्नाय आमी बसताले सांजचे, तो म्हणटालो मायकल यो खूंय हांव वयतालो आपलो देशीन. तो खंयच्या तरी ऑफिसान बसून आसतालो कामां फायली क्लियर करपाक. आनी उलयता हो विशय येतालो. केन्ना घालता तेंच्या जाग्यार? रोकडेच घालता म्हणटालो तो बाबडो. आयज ना. पूण हो विशय जाग्यार घालपाची गरज आहा. आयज तेंचो कॉम्पिटिटर येयलो आनी भाडी सवाय मारता. कित्याक मारता भाडी सवाय तो? सो दॅट हे आख्खे गोंयचे टॅक्सीवाले तेज्या अंडर येवपाचे आनी तेजे उपरांत तो स्लोली रेट वाडयतलो आनी तेकाय फायदो जातलो. पूण हेंकां फायदो जावचो ना. ते कोणाचे तरी अंडर काम करतले. म्हाका नाका ते कोणाचे अंडर काम केल्ले इतले. हें फर्स्ट
कित्याक तेणी टॅक्सी आपल्या ताकतीचेर घेतल्या. तेणी टॅक्सी जी आहा ही आपणे पयशे आपले बॉल्सांतले भांगार घाण धरून काय आनी कोणा कडेन आपले जागो घाण धरून स्टार्टिंगूच उलयता हांव, आतां उलयना. हे पयलींची गजाल. हेंच्यांनी अशे टॅक्सी घेतलेल्यो आहा. जो तर टॅक्सीचो रेट 10 लाख 12 लाख 14 लाख तेणी 3 लाख जे घातले ते कशे घातले तेच जाणा. तांकां एकूच गजाल करपाक जाय, जो नोटिफायड रेट आहा ती मिटरान घालून दिवपाक जाय. हे प्रॉब्लम सॉल्व. जे लोक उलयता थोडे जाण की हे सुबेज चार्ज करता, 1400 म्हणटा आनी मागीर 1200 वयता, 1400 म्हणटा आनी मागीर 1100 वयता, हे बंद जातलें. आतां गोंयकार टॅक्सी घेवन खंय वचोंक सोदता रेल्वे स्टेशनाचेर, तो जाणा आपल्याचे रेल्वे स्टेशनार पावले काय मिटर दाखयतलो इतले पयशे म्हणून, आनी तेच पयशे नोटिफायड तेंचे आहा. कलंगूटसून थिवी स्टेशनार वचपाक रेल्वे स्टेशनाचेर इतले पयशे नोटिफायड आहा. नोटिफायड पॉयंट टू पॉयंट रेट ऑलरेडी गॅझेटेड जाल्ले आहा. हीच रेट मिटरान वचपाक जाय आनी मिटर दाखयतले इतले पयशे. सो मागीर जे कोण कॉम्पिटिटर आहा ते आपुणूच जाग्यार पडटले. सेकंडली इंट्रुड करूंक जायना तेंच्यांनी. ते येता आनी आमच्या हॉटेलान उबे रावता थिंगा येवन. हे तांकां सरकार इमिडिएटली बंद करपाक जाय. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसूं, हितून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची आमकां हें जाय, हेल्प जावं, आनी चीफ मिनिस्टराचो. इनफ इनजस्टीस इज बींग डन टू आवर लोकल टॅक्सी ओनर एंड ड्रायव्हर. हांवें सीएमाक सांगला फाटल्या दिसांनी, हे म्हटलें जाग्यार पडपाकूच जाय. आयज म्हटलें ते आमकां अशें बोट दाखयता सांगता हेणी आमकां त्रासान घातल्या म्हणून. आमी टॅक्सीचो वेवसाय आमच्या ताकतीचेर करता, आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून करता, आमी गव्हर्मेंट जॉब मागिना. आनी हिंगासर आमी हॉटेलान जे उबे आहा आनी म्हाजो नंबर आतां येवपाचो आहा, कोण तरी गेस्ट भायर सरता आनी मोदेकादूच कोण तरी तांकां एप दिता, गोवा मायल्साचो एप दिता, आनी तो गोवा मायल्साचो एप ते दिवन तांकां आपयता. तो तांकां सांगता, कोण तरी तेंचो तो कमिशन एजंट आसता थिंगा, म्हणजे हॉटेलान काम करपी एकलो भुरगो आसता, आप ये एप यूज करो म्हणटा. सस्ता मिलेगा. कितले आसता सस्ता? 100 रुपया सस्ता आसता. आनी एका जेन्ना हिसाबता तो हांगता 1200 आनी तेजो रेट आसता 1100. जो तर मिटरार वचत जाल्यार तेजे 1100 जातले आनी तो बार्गेन करी जाल्यार 1100 वयतलो. पूण हें बार्गेन जावपाक जायना म्हणून हो मिटर इम्पॉर्टंट आहा. आनी हें जाग्यार पडपाकूच जाय. आनी खंयच्याच गोवा मायल्स वालो आनी कोण दुसऱ्या हॉटेलान वचून तांकां व्हरोंक जायना. कित्याक त्या हॉटेलान टॅक्सीवाले ऑलरेडी आहा लायनींग. 25 जाण लायनींग रावल्या. आतां 2 जाण गेले, तिसरो सुट्टलो. मदेकादूच गोवा मायल्स येता आनी थिंगासर मागीर झगडी जाता. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. कोण तरी बिचा वयल्यान व्हरोंक जाता. आदी मनोहर पर्रीकारान स्पेसिफीक केल्लें, दे कॅन कलेक्ट फ्रॉम बीच, दे कॅन कलेक्ट फ्रॉम रोड, दे कॅन कलेक्ट फ्रॉम अ रेस्टॉरंट वेर देर इज नो टॅक्सी स्टँड. हें इंटरप्रिटेशन जेन्ना स्टार्टिंगूच गोवा मायल्स दिल्ले आनी आमी मिटींग मनोहर पर्रीकारा कडेन केल्ली, बाबा हें तुवें कितें केलां तें आमकां एक्सप्लेन कर. सगळे टॅक्सीवाले फुडल्यान ताणें एक्सप्लेनेशन दिल्लें. तेंचे लिडर आसले टॅक्सीवाल्यांचे. आनी एक्सप्लेनेशन दिताना ताणें व्हेरी स्पेसिफीक सांगलेलें दॅट दे वील नॉट कम इन युअर हॉटेल, दे वील नॉट कम ऑन युअर टॅक्सी स्टँड. प्रास आसता तेंचो. कलंगूट टिट्यार प्रास आहा, कांदोली बिचार प्रास आहा, टिट्यारूय प्रास आहा. तेंचे खंय खंय प्रास आहा, टॅक्सी स्टँड आहा, त्या टॅक्सी स्टँडा वयरसून येवन ते व्हरचे ना. पूण थिंगा तो एप यूज करता कस्टमर आनी थिंगा येवन व्हरता ते. झगडी जाता थिंगा. मागीर पुलीस येता आनी आमच्या टॅक्सीवाल्यांक म्हणटा तुजेर FIR आमी करतले म्हणून, तुका आमी भितर व्हरोन उडयतले. ते टॅक्सीवाल्याक येवन धमकी दिता. सो हें बंद जावपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर लोकल बॉयज. हे हांव लॉजिकल एंडाक ह्या दिसांनी व्हरपाचो आहा. हांव CMच्या चेंबरानूच बसतलो टील दीस इशू इज सॉल्व. म्हणजे हांव ताका टायम दितलो. CM मातशें हे टायमार मातशें हें काम करया, आमी गोंयकारा खातीर करया, आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर करया. आरांबोल केरी, मोरजे मांद्रे, शिवोले, अंजुना वागातोर शापोरा, आमचे वाठारान पार्रा, गिरी, सालिगांव,
नेरूल, रेशमागोज हिंगा पर्वरी हे सगळे आमचे भुरगे, तशेंच साऊथ गोवाचे रायट फ्रॉम काणकोण पैंगीण त्या वाटेनसून ते चालू जाता. आगोंडा त्या वाटेन स्टार्ट जाता ते सारखे कोलवा, बातालबाती, सगळे मोरजी, थिंगा माजोर्डा, सगळे एरिया ती अप टू हिंगा पणजे पासून अप टू ते सानांद्रे पासून हे सगळे वाटेन. आनी वयल्यान रेल्वे स्टेशन, रेल्वेज, थिवी स्टेशन, एअरपोर्ट, दाबोली, वास्को, मुर्मुगांव हे सगळ्याक आहा ते आमचे लोकल. वाय दे शूड कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समबडी एल्स. तेंचे कडेन आपली सत्री आहा, तो म्हणटा तूं तुजी सत्री पालय आनी आपल्या सत्रेन यो. कित्याक लागून? हेणी रीण काडून गाडी घेतल्या, तुज्या अंडर रावपाक न्हू बाबा. आमी खंय तरी आदी चुकलेले आहा सरकार म्हणून. काँग्रेस पयलीं तांकां प्रॉमीस केले आमी तुमकां मिटर घालून दितले, हें घालून दितले, तेणी दिवंक ना. मनोहर पर्रीकरूय खंय तरी कोत्ता 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 म्हणून 2-3 फावटी काडले टेंडर, तिनूय फावटी टेंडर जावंक ना ते आयज बसून उरलेले आहा. हें काम तेंचे पेंडींग इश्यू आमी करून दिवपाक जाय. जे आयज गोंयचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा ते जे टॅक्सी घेता, हो वेवसाय इतलो आदलो 1980s स्टार्ट जाल्लो, हो वेवसाय चालू उरपाक जाय. हे तेंची जी गाडी आहा, हे तेंचे अन्न म्हणटा, रथ अन्न तेंचे घर चलता तेचेर. हेचेर आमी खंय तरी पॉलिटिक्स करचें न्हू, हे म्हाजी मागणी सगळ्यां कडेन. ऑपोजिशन आसूं रुली आसूं, आमी सगळे एक मतान तेंकां हो मिटर घालपाक मदत करुया. आनी भायले टॅक्सीवाले जे आमच्या हॉटेलांनी येवन गेस्टांक व्हरोंक प्रयत्न करतात ते बंद करुया. सो तुजें हें न्यू इयर रेजोल्युशन थोड्या दिसांनी आतां नवें वर्स येवपाचें आसा. नवें वर्स येवच्या पयलीं 2 तरी मिटिंगी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन लायतलो, हांकां घेवन 4 जाणांक घेवन, आनी तेजेर सोल्युशन काडपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी लॉजिकल एंडाकूय व्हरतलो. हितून हांव एकटो करचो ना. आमचो बाब सोपटे, दयानंद सोपटे आसूं, शिवोलचो आमदार आसूं, आमचो दयानंद मांद्रेकार आसूं, आनी आतांचो आसूं पालयेकार, जयेश सालगांवकार, इवन रोहन खंवटे, हांव कलांगूटचो, बाबूश मुनसारात पणजेचो, आनी सावथाचो चर्चिल आसूं, आनी बाकीचे कोण आमदार आहा पळय ते बाबाशान आसूं आनी क्लियोफास आसूं तेंकां, आनी आमचे मवीन गुदिनो तेची एरियन मोठ्या प्रमाणान हे एअरपोर्ट आनी मुर्मुगांव हार्बर आसूं, ते सगळे वाटेन जे टॅक्सी आहा हे सगळे आमदारांक घेवन आमी ही मिटींग लावप. आनी ट्युरिस्टांक त्रास जावचे न्हू म्हणून हे इश्यू एकदांच हो काबार करप. आय थिंक सिटींग अक्रॉस द टेबल वी कॅन सॉल्व दीस इश्यू. सरकारान प्रयत्न केलो की आमी गोवा मायल्स हाडून पळोवया, हे सगळे आमचे, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की सरकाराच्या मनान आहलें की हे सगळे आमचे गोंयकार ते अम्ब्रेलाच्या अंडर येतले म्हणून. कोण येवंक ना. हे कोण तरी भायले लोक जे गोंया भायले आहा ते ड्रायव्हिंग कोत्ता, कोणा कडेन एक्स्ट्रा गाडयो आहा ते गोवा मायल्साक दिल्या, आनी कोण तरी गोंयचे भायले तांकां बॅच ना ते हे गाडयो चलयता. हो इश्यू रिजॉल्व जावपाकूच जाय. एंड आय वील पर्सनली take it up and see that this issue is resolved once and for all. Thank you.